हॅलो फ्रेंड, शंकर गोळजी आमच्या गोंया खातीर 5 वर्सांक एकदा चान्स मेळटा सत्ता बदल घडोवपाक, मागीर रडोन काय फायदो ना। हे सगळे जे हांवें बरयले ते आमचे गोंयचे मुद्दे, गोंय कशें घट्टाण आनी निसाणटाण करपाक हे राजकारणी उठल्यात ते हे मुद्दे तुम्ही पळोवपाक शकता। जेंच्यांनी देवाक खाल्ले, जेंच्यांनी देवाक शपथी खावन फटिंगपणां उलयली तेंच्यांनी कितें तेंच्या सांगण्याचेर वोट करूं नाका, तेंच्या सांगण्याचेर वोट करूं नाका। हे मुद्दे जाणून घेया। आयज उठ सूट आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट जाता तो कोणा खातीर जाता तर हे गोंय वाचोवपाक जाता। हे सगळे जे मुद्दे आहा ह्या 5 वर्सांक आमी भोगल्यात ताकल्यात आनी आयज परत हे राजकारणी फटिंगपणां उलोवन वोट मागपाक येयले। ह्या फावटी एक एक्टिव्हिस्टाक निवडून हाडया, एक्टिव्हिस्टाक निवडून हाडया जो आमचे पर्यावरण राखूंक थंय पार्लमेंटान उलयतलो, आमच्या स्पेशल स्टेटसा खातीर उलयतलो, आमकां कोळसो नाका म्हणून उलयतलो, कितें आमचे दोंगर नश्ट करूं नाका म्हणून उलयतलो, इल्लीगल बिल्डर लॉबीच्या अगेन्स्ट उलयतलो, कसिनोच्या अगेन्स्ट उलयतलो म्हणून आमकां आयज बरो कॅन्डिडेट जावप। आयज आमी एका एक्टिव्हिस्टाक निवडून हाडया, एका सैनिकाक निवडून हाडया। कितें हे पळया, विसरो नाका जे कितें 5 वर्सांक भोगला ताकला ते विसरो नाका। आमच्या आवयच्या पोटाचेर पांय सुद्धा थेयला, लाठी चार्ज केला हेंच्यांनी, आमच्या आवयचेर भयणांचेर भावांचेर लाठी चार्ज केला कितें। आनी आयज आमकां एकूच चान्स मेळ्ळा आमचो वोट, तो वोट वेस्ट करूं नाका। देव बरें करूं।